नमस्कार. आईच्या हेडोनात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आमी म्हाका दिसता काउंटिंगाच्या विका भितर आसात आनीक ह्या आठवड्या भितर जांची मुलाखत सगळ्यांत महत्वाची, जांच्या ओपिनियनाचेर आनी कलाचेर घडये गोंयच्या राजकारणाची फुडली दिका थारूं येता आनी शेनवाराक कितें जरी जालें तरी ही वील बी द किंग ऑर द किंग मेकर अशी सध्या गोंयभर वातावरण आसा. ते मोगो पक्षाचे फुडारी, मंत्री, आमदार सुदीनबाब ढवळीकर. वेलकम टू द शो. ह्यो किंग मेकर म्हणून तुमी फाटली 2-3 असेंब्ली पळयल्यात आनीक ह्या खेपेक सारको किंग जावपाचो हावेस आशिल्लो. कशें जालें इलेक्शन आनीक वॉट वेर द चॅलेंजीस? म्हाका खूब आनंद जाता की मगो पक्षान म्हाका दिसता पयले फावट खूब वर्सां नंतर मोठी भरारी मारिल्ली आसा आनी ही भरारी केदी मोठी झेप मारल्या हे येता ते 11 तारखेक आमकां दिसून येतले. कारण शिक्षीत आनी अशिक्षीत अशे जे लोक आसा तांणी ह्या फावटी सायलंट वोट्स सबंद गोंयांत पक्षाक दिल्या आनी त्या खातीरूच म्हाका दिसता मगो पक्ष, भाषा सुरक्षा मंच आनी शिवसेना ही जी महायुती केली ती एक नवी दिशा गोंयांक दाखोवपा खातीर केली. जे रिजनल पार्टीज मुखार वचपाक जाय अशें प्रत्येकाच्या मनात आसा. गोंयच्या प्रत्येक ह्या धरती मातेच्या पुत्रांक आनी युवतींक दिसता की ही गोंयची पार्टी मुखार वचपाक जाय. त्या सगळ्यांनी ह्या पार्टीक हातभार लायलो, त्याचे बरोबर भाषा सुरक्षा मंचाक हातभार लायलो आनी त्या खातीरूच आमकां एक नवें परिवर्तन गोंयांक जातलें अशें ठामपणे आमी सांगू शकता. लोकशाही भितर नंबर्स मॅटर. 21 आमी येवपाक जाय अशें म्हणटा. आमची त्या तरेन आमी तयारी केल्ली. स्वता हांव आमच्या 25 मतदारसंघात दीस रात भोंवला. त्या शिवाय म्हजे बरोबर भाषा सुरक्षा मंचाचे जे पदाधिकारी आशिल्ले ते खानो लावन भोंविल्ले आसा. कोंकणी आनी मराठी बरोबरच आमी इतर भाशांकूय योग्य प्राधान्य दितले. आमचे इंडियन भाशा ज्यो आसा तांकां योग्य प्राधान्य दितले अशें लोकांक सांगिल्लें आनी त्या खातीरूच म्हाका दिसता आमी बरेच मुखार गेल्ले आसा आनी त्या खातीरूच 21ची संख्या मुखार आनी वाडूं शकता. तुम्ही म्हळें की तुमी 25 मतदारसंघा भितर प्रॅक्टिकली तळ ठोकून आशिल्ले सामके. आणि खरेंच आमी पळयला तुमकां प्रचार करतना. यू आर वन लिडर आनी तुमी आनीक मनोहर पर्रीकर. आय कॅन बी व्हेरी फ्रँकली से दॅट जाणी कंप्लीट फोर्स लावन मेहनत लावन प्रचार केला. तुम्ही हेजे इतले हातून केले की तुम्ही तुमच्या मतदारसंघा भितर व्हडले दिसले ना. सो कांय जाणांक स्वप्न पडपा लागल्यात की खंय तरी मडकय इतल्या वर्सांनी मोगो कडच्यान हालता काय कितें. हाव वूड यू रिप्लाय टू दॅट? ती स्वप्न आसा आनी ती तांची स्वप्नाच उरतली. कारण म्हजे कार्यकर्त्यांचेर, मतदारांचेर विश्वास आसा. प्लस म्हजी फॅमिली, म्हज्या भावांचे भुरगे, म्हज्या भावाच्यो मिसेस, म्हजी खुद्द मिसेस अलॉंग विथ माय चिल्ड्रन दोगांय आनी सगळे भाव म्हजे जे आसा ते म्हाका कार्यरत आशिल्ले. आनी ते फक्त मतदाना किंवा ह्या निवडणुकेक कार्यरत आसा अशें ना. जे कितें ढवळीकर घराण्यांतल्यान जाता ते सगळे एकठांय जावन जाता. प्रियोळ आसूं, फोंडे आसूं किंवा मडकय आसूं. आनी आमी सगळे भाव ह्या हातूंत कार्यरत आसता. दोतोर आसा जो जरी मडगांव किंवा काणकोण रावलो जाल्यार तो सुद्दां आमच्या मतदारसंघात ह्या 3 मतदारसंघात कार्यरत आसता. कोण बरो ना, कोण येना जाल्यार तो योग्य आपले हे तांकां मत दिता आनी त्या प्रमाणे आमी एक्ट जाता. आतां जेन्ना कोणाचेर तरी हांवें विश्वास दवरपाक जाय, 25 मतदारसंघात जेन्ना हांवें उमेदवार उबे केल्या तेन्ना तांच्या फाटल्यान उबें रावप हें म्हजें कर्तव्य. आनी तें कर्तव्य सोडून हांव जर म्हजें पळोवपाक गेलो जाल्यार मागीर तांकां हांवें वाऱ्यार सोडलें अशें जातलें. तें हांवें केलें ना आनी करचोय ना केन्ना. जेन्ना मनीस अनेक गजाल आसा की ज्या लिडराक स्वताच्या मतदारसंघाची चिंता आसता तो मुख्यमंत्री जावपाक केन्नाच पावना. जावूच शकना. आनी हांव तुका सांगता ह्या फावटी सगळे मतदारांनी म्हाका वयर काडला. म्हज्या कार्यकर्त्यांनी वयर काडला आनी म्हजी जी फॅमिली सगळी भोंवताली, भाव भयणी सगळ्यो भोंवताल्यो तांणी म्हाका वयर काडला अशें म्हाका दिसता. आनी सगळ्यांत म्हत्वाचो म्हणजे हायेस्ट वोटींग ज्या उमेदवाराक जर गोंयांत जालें आसत तो सुदीन ढवळीकर आसतलो. तुम्ही आज डायरेक्ट सांगता हायेस्ट वोटींग जे चड मतां पडिल्लो उमेदवार हो 11 तारखेक सुदीन ढवळीकर आसतलो. हे म्हाका सामकें दाखोवन दिल्लें आसा. लोकांनी सांगिल्लें आसा
कार्यकर्त्यांनी सांगिल्लें आसा आनी मतदारांनी त्या प्रमाणे मतदान केल्लें आसा. एक फोंडेची कितें, कारण फोंडेची बाबतीत सगळे जाण अशें म्हणटाले की जेन्ना 2007 भितर निवडणूक जाली तेन्ना तुमी सेपरेटली इलेक्शन लढयलें आणि एक तातूंतल्यान काँग्रेसीचे उमेदवार जिखून आयलो. सगळ्यांचे आतां म्हणणें आहा की फोंड्या भितर जी स्प्लीट जाल्यार परतय तेच जावपाक शकता. 2007 हांवें सांगिल्लें की हांव निवडून येता, पूण हांव त्या वेळार कमी पडलो आनी 2012 हांवें तें दाखोवन दिलें 3,500 मतांनी आमचो कॅन्डिडेट निवडून आयलो. ते जरी म्हणटा की आमचो तांकां सपोर्ट आशिल्लो, पूण त्या वेळार सुद्दां काही भारतीय जनता पक्षाचे लोक आशिल्ले ते आमचे बरोबर भितरल्यान नाशिल्ले. जशें प्रियोळांत चल्ललें तशेंच फोंडें चल्ललें. 2007च्या निवडणुकेक आनी 2012च्या निवडणुकेक ह्या लोकांनी वेगळेवेगळें काम केलां. 2007 तांचो कॅन्डिडेटूच आशिल्लो. 2012 हातूंतले जवळ जवळ 75% जे कार्यकर्ते आशिल्ले ते वेगळे आशिल्ले. आतां आमी सरळ वेगळेच गेल्ले आसा आनी हांव गॅरंटीड सांगता की 3,000 मार्जीन लोक मेळटलेंच. ताजे वयर कितले हे जे वोटींग जातलें, कारण शिक्षीत लोक जे आसा फोंडें तांणी आमचे वटेन वोट केला अशें म्हाजी मेसेज. काँग्रेसीक फायद जावचो ना, ताचो कसोच काँग्रेसी फायद जावचो ना. बीजेपी तर थंय 5,000 वयर पडना, मॅक्झिमम पडली जाल्यार 4,000 पडली जाल्यार ताचे वयर ते वचना आनी आमकां कमीत कमी 10,500 वोट्स आमी फोंडें काडटा. 101%. Correct. If that is the case, then you are 5 दीस winning margin nowadays ते 3,000च्या वयर आसता. If that those are the numbers. आनी इतलेंच न्हय, फोंडेच्या भायर प्रियोळांत ताणें MP इलेक्शनाक उबो राविल्लो, हो अपक्ष उबो रावलो, ताका पडिल्ली 7.5. 7.5 सकून हो ह्या फावटी येतलो. प्रियोळ विल बी ऑल्सो अ व्हेरी गुड मार्जिन. लोकांनी एक तयार केल्लें किंवा आमचो भारतीय जनता पक्षाचे काही लिडर जे आसात थंय वचून बशिल्ले, ताका अर्थ ना. पण प्रियोळ बरोच प्रतिश्ठेचो जालो ह्या खेपेक. म्हणजे तुमच्याय खातीर प्रतिश्ठेचो जालो आनी तुमचे भावान एक पक्षाचे अध्यक्ष झगडटाले आनी भाजपानी बरोच प्रतिश्ठेचो केलो. थंय फायनली गोविंद गावडे हो सर्वपक्षीय उमेदवार जाता तो मागीर भाजपा समर्थीत उमेदवार जालो. तुमकां खरेंच दिसता की प्रियोळांतली लढत जी आसा ती इतली इजी आसा जशें तुमी सांगतात तशें? 101% प्रियोळांत दीपक ढवळीकर मोठे मार्जिन घेवन निवडून येतलो. कारण भारतीय जनता पक्षान जरी सुद्दां अपक्षाक दिलो, तेंको दिलो, तरी लोकांक काम कोणी केलें हें खबर आसा आनी अपक्ष कितें काम करूं शकता, त्याची लिमीट कितली हेंय खबर आसा. आनी त्या खातीरूच हांव इतलेंच हें करता की कमीत कमी 2,500 ते 3,000 वयर दीपक ढवळीकर लीड घेवन येतलो. एक गजाल प्रियोळाचो संदर्भ आयलो म्हणून विचारता की एक सदांच आरोप करतात की प्रियोळाच्या बाबतींतल्यान तो प्रचारय तसो जालो की गोविंद गावडे हो बारीक समाजांतलो मनीस आनी हो बारीक समाज विरुद्ध एक उच्च समाज हांचे मदींतलो संघर्श आनी तातूंतल्या बॅटल हे आतां लोकां मुखार आसा आनी लोकांनी कितें तें ठरवचें. आनी हो प्रचार बरोच जालो तुमच्या अगेन्स्ट ह्या इलेक्शना भितर. तुम्ही कशें करून पळयता ह्या विशया कडेन? बिकॉज सेन्सिटीव विशय आनी गंभीर विशय. बारीक आनी मोठो हे हांव मानना जातींत. हांव शिक्षणा बाबतींत तें मानता आनी शिक्षण जर बारीक कमी असलें जाल्यार तो कित्याक कितें करूं शकता. उच्च शिक्षण आशिल्ले मनीस विचार करता, ते विचारवंत आसता. कमी शिक्षण आशिल्ले मनीस एखादले विचार करनासतना वोटींग करता. म्हाका दिसता की आज प्रियोळांत ती परिस्थिती ना. प्रियोळांत शिक्षण भरपूर मोठ्या प्रमाणात जाल्लें आसा आनी ताजे फाटल्यान मोगो पक्ष आसा आनी त्या खातीर म्हाका अशें दिसता की प्रियोळांत एक नवो इतिहास ह्या फावटी घडटलो आनी तो इतिहास सगळ्यांक दाखोवन दितलो की कम्युनिटी किंवा इतर हे हातूंत अर्थ नासता. जो मनीस काम करता, शिक्षण क्षेत्रांत काम करता, इतर क्षेत्रांत काम करता, तोच मनीस मुखार वतलो. तुम्ही सादे वॉट यू आर सेइंग इज कितलोय जरी तुमच्या अगेन्स्ट जरी प्रचार जालो तरी अल्टिमेटली मनशाचे, आमदाराचे, मंत्र्याचे काम महत्वाचे. जेन्ना तो मनीस परफॉर्म करता तेन्ना ह्या सगळे गजालीक, ह्या सगळ्या आरोपाक आनी ह्या सगळे इक्वेशनाक कांय अर्थ आसना. तिसरो प्रश्न प्रतिश्ठेचो आसता दाबोळीचो. बरोबर. दाबोळी जिखता म्हणटा तुमी आतां? 101%. दाबोळी जिखतात? दाबोळीच न्हय, दाबोळे शिवाय आमी आनी 4-5 आनी कमीत कमी सामके मेन लिडींग येणारे काही सीट आसा. व्हेरी फ्रँकली दाबोळी 101%. दाबोळी हो म्हजो म्हणजे
म्हाका सामको तो जाय म्हणून हांवें काम केलां. हय सामकें प्रतिश्ठेचो जाल्लो सामको. प्रतिश्ठेचो सीट कसो जाल्लो. कारण प्रत्येक वेळार विधानसभेत चॅलेंज जर कोणाचो इतलें काम करून हांवें दाबोळेत वास्कोंत जे वास्कोंत आनी दाबोळेत आनी कोर्तालीम 55 MLD उदक वचनाशिल्लें मार्मगोवा तालुक्याक ते आज म्हाका लागून 68 न्हय तर जवळ जवळ 72 MLD उदक वता. म्हणजे तांचो रिक्वायरमेंट हरशी 67 MLD. ताजे पेक्षा आमी जवळ जवळ 6 MLD उदक आज मार्मगोवा तालुक्याक दिता. इतलें आसून तो थंय कॉंग्रॅच्युलेशन करता म्हजें आनी फाटल्यान कितें करता हें लोकांक कळना. कारण त्या ह्यातले मार्मगोवा तालुक्यांतले लोक जे आसा ते खूब शिक्षीत आसा, उच्च पदार आसा, शिक्षीत आसा, लोकांक कळना. आनी त्या खातीरूच लोकांनी एक डिसिजन दाबोळेक घेतलां की ताका घर बसोवपाचो आनी लोकांनी तें केलां. तुमी पळया येता ते 11 तारखेक दाबोळेचो सीट आमचो कितले मतांनी येता तो. अशें 100% म्हणटा ते सीट कितले. 21 इज अ बॉलपार्क फिगर हांव एग्री करता. कारण 21 इज अ फिगर दॅट अल्टिमेटली इज रिक्वायर्ड. बट सामकें आज जेन्ना तुमी बसतात तेन्ना तुमकां ह्या अमक्या इतल्या सिटांचें टेन्शन ना. हांगा 586 मतांनी भाषा सुरक्षा मंच 100% कन्फर्म कितले 12चेर 100% वता. 100% 12चेर वता. 100% 12चेर वता. आनी बाकीचे जे सीट आसा पळय ते 500 मतांनी हेवटेन तेवटेन जाले जाल्यार आमी 12चेर उतरले नाजाल्यार आमी 21चेर पावतले. हांव 21 त्या खातीर म्हणटा. कारण ह्या फावटी लोकांनी 2 गोश्टी लक्षांत दवरल्या. एक, मगो पक्ष हो जुनो पक्ष 17 वर्सांत ह्या पक्षान केल्लें कार्य 60 वर्सां वयले लोक जे आसा तांकां सगळ्यांक खबर आसा. 40 ते 60 हे जवळ जवळ 1.5-2 लाख मतदार आसा. तांकां मगो पक्ष विशीं जाण आसा. आनी यंग जनरेशनान ह्या फावटी मोठ्या प्रमाणात मगो पक्षाक तेंको दिला 3-4 कारणां लागून. जेन्ना हांव एक विशय घेवन गेलो की मुणकार हो मुणकार एक्ट 10 वर्सां डिस्प्यूट ना अशें घर आसा. जाका भाटकारान नोटीस दिवना, जाका पंचायतीन सगळ्यो NOC दिल्या, वॉटर सप्लाय दिल्या, इलेक्ट्रिसिटी दिल्या, तो टॅक्स भरता, कोणाचोच डिस्प्यूट ना. हें घर आजून मुणकाराच्या नांवान ती जमीन आनी घर कित्याक जायना हो जेन्ना हांवें प्रश्न रेज केलो तेन्ना खुबशे लोकांचे दोळे उगडले. आनी त्या खातीरूच ह्या प्रश्नाक लागून एका मुणकार जो गांवांत अशी परिस्थिती आसा की 70% लोक आसा ते आजून मुणकार उरल्या. तुम्ही खंयचोय गांव काडा, गांवाचें उलयता हांव वास्को सारके हातूंत उमलदाजीच्या एरियेत आसाच, पूण गांवाच्या हातूंत पूण कोणीच एक तयारी करूं ना. खंयचोच मुख्यमंत्री निवडून आयले नंतर 1980 नंतर तयारी करूं ना की भाटकाराक आनी मुणकाराक एकठांय करून हेचेर चर्चा करून कसो प्रश्न. तुम्ही म्हणटात की एक सर्कल पुराय जाला ज्या मुद्द्याचेर मगो पक्षाचो बहुजनांचो पक्ष म्हण एक जी प्रतिमा तयार जाल्ली आनी एक बेज तयार जाल्ली. आज परत जेन्ना सुदीन ढवळीकर इतली व्हडले प्रमाणाचेर इलेक्शन लडोवन मगो पक्ष घेवन लोकां म्हऱ्यांत वता तेन्ना परत ह्याच मुद्द्याचो सुटावो करपाचें आश्वासन दिवचें पडटा. आश्वासन दिलां आनी हांव एश्युरन्स दिता लोकांक. हांव जर फाल्यां मुख्यमंत्री जायत आनी मगो पक्ष आनी भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाक जर 21 सीट मेळ्ळे आसत आनी आमकां कोणीच जर त्रास केलो ना जाल्यार 101% सांगता भाटकाराक आनंदी दवरून मुणकाराक आनंदी दवरून हो प्रश्न हांव एका वर्सा भितर सुटावो करता. एक इंटरेस्टिंग गजाल तुमी जर म्हणटात की शुअर शॉट 12 म्हणून आनी उरिल्ले 586 मतांच्या फरकान कितें जावपाक शकता ते 12 जावप म्हळ्यार इट्स अ हंग असेंब्ली. थंय आनी कोणाकच बहुमत मेळचें ना. तुमकां 12 मेळप आनी कोणाक बहुमत मेळप अशें जावंकूच शकना. ह्या हातूंत भितर मगोची भुमिका कितें आसतली? सी मगो हो हांवें पयलींच म्हटलां की ह्या मातयेंत जन्मल्लो पक्ष. मगोचेर लोकांचो विश्वास आसा. आतां जेन्ना आमी 12 वयर वता किंवा 21 जाता प्रश्न लोकांनी जर आमकां तशेंच परिस्थितींत दवरले जाल्यार मगो पक्षाक पयलीं प्रिफरन्स आसपाक जाय. कारण मगो पक्ष वयर गेला. सगळ्या दोनूय पक्षांनी मागीर ते नॅशनल पक्ष आसूं 2-3 तांणी लक्षांत हाडपाक जाय की एक ह्या मातयेंतलो पक्ष परत वयर गेला. लोकांचो विश्वास ह्या पक्षाचेर आसा म्हणून वयर गेलो. आनी त्या खातीर त्या पक्षाचो जो मनीस आसा, लिडर आसा, ताका तांणी सपोर्ट दिवपाक जाय मुख्यमंत्री पदाचे हाका. आनी तेच जर जायत जाल्यार ह्यो गोश्टी सुटाव्यो जातल्यो. एक गजाल सांगात म्हाका इन दीस सिनारियो
तुमकां लागींचो कोण दिसता? कारण तुम्ही भाजपाच्या युतींतल्यान भायर सरल्यात, तुम्ही काँग्रेसी बरोबर हाजे पयलीं काम केलां. अशी परिस्थिती भितर मोगो खंयची पक्षाचो तेको चड लागींचो दिसतलो, भाजपाचो काय मोगो काँग्रेसीचो? पक्ष ह्या विशयी अजून विचार करूं ना. आमची 7 तारखेक फाल्यां आमची मिटींग आसा गोवा सुरक्षा मंच बरोबर. त्यानंतर आमी हेचेर विचार विनिमय करतले की अशा परिस्थिती जाली की प्रलंबित कशी असेंब्ली उरली 12-12-12 जावन आनी अपक्ष 1-4 जावन किंवा 11-12-13 जावन किंवा 14-12-11 जावन अशी जर असेंब्ली उरली जाल्यार कितें करचें ह्या विशीं विचार विनिमय फाल्यांच्या बैठकीत आमचो जातलो. त्या खातीर आमी आमची सगळी तयारी केल्ली आसा. त्याचेर आज सुतोवाच करप हें बरोबर न्हय, पण योग्य लोकांक जें बरें कितें आसा तें आमचो दिवपाचो प्रयत्न आसतलो. म्हाका एक गजाल स्पश्ट सांगात की हंग असेंब्ली जेन्ना जातली, तुम्ही म्हणटात की मोगो जर 12चेर पोता किंवा 12च्या वयर वता जाल्यार मुख्यमंत्री हो मोगोचोच आसपाक जाय, तुम्ही थंय कॉम्प्रोमायज करचे ना. म्हळ्यार तुम्ही वचून कोणाक तरी तेको दिवन कोणाक तरी मुख्यमंत्री केलो जावचे ना. कोणाकूय तेको दितलो जाल्यार पयलीं पळोवपाक जाय तो मनीस, ना जाल्यार आतांच्या मुख्यमंत्र्या सारकी परिस्थिती जर जाय. असेंब्लीचेच तुम्ही पळयलें, ही असेंब्ली एक्चुअली डिसेंबरांत जावंक शकताली, तशी फायल स्वता ताणें मूव केल्ली. आमी सांगले नंतर ही रिकॉग्नायज दॅट, आणि ती फायल मूव केल्ली फायल कित्याक येवना आनी असेंब्ली कित्याक जावना हें त्या नंतर हांव ना न्हय. त्या खातीर म्हाका कळुना, पूण ती जर असेंब्ली जाल्ली जाल्यार आज आमची ही नाचक्की जावची नाशिल्ली. आज लोक कितें म्हणटात 11 दिसां खातीर आमदाराच्या वेतना खातीर ही असेंब्ली घेतली म्हणून म्हाका सुद्दां लज न्हय. सो आमी डिसिजन घेता की आमी फुडले 11 दिसांचें वेतन घेवचें न्हय म्हणून आमी मोगो पक्ष ठरयता. ओके, आमी मिटिंगे फालचे मिटिंगे आमी कितें तरी डिसायड करतले की 11 दिसांचें आमी वेतन घेवचें न्हय म्हणून आमी विधानसभेच्या स्पिकराक कळोवपाचें. अशी परिस्थिती हाडली. लोक उलयता हे, तुमी पत्रकार आनी मिडिया उलयता की 11 दिसां हांव उलयना 11 दिसां खातीर ही असेंब्ली आमदाराच्या पेमेंटा खातीर हाडली म्हणून. म्हाका खंय म्हज्या सारक्या मनशाक खंय दुखता. आणि जो मनीस अशा गोष्टी पासून अलिप्त आसता ताका चड लागता. आतां जेन्ना मुख्यमंत्री म्हटल्या नंतर 2 गोष्टी आसा, त्याचेर FIR बी आसपाक जायना. कारण हेच्या पयलीं काँग्रेसीन आतां FIR खूब लोकांचेर आसा. स्वता काँग्रेसीन हेच्या पयलीं दयानंद नार्वेकाराक FIR आसा म्हणून मंत्रिमंडळांतल्यान काडलो. ह्या फाटल्या टर्माचे बरोबर उदात्त आसा. लुजिनाचेर FIR आसा आनी कोणाचेर FIR आसा हांव नकळो, पूण खूब जाणांचेर FIR आसा. तांकां ह्या हातूंत इनवॉल्व जावपाक जायना अशें म्हाका दिसता. पयलीं आसूं ना, मागीर घालता जाल्यार गोश्ट वेगळी. मुख्यमंत्री जावन कोणी FIR तुम्ही म्हणटात की 11 तारीख मेरेन तांची FIR आसपाक जायना अशें तांच्या ह्याच्या रुला प्रमाणे जाला, सगळ्यां कडेनच्या रुला प्रमाणे जालें. आनी कितल्याशाच लोकांचेर FIR आसा अशें म्हाका नोंद जाल्लें आसा. आनी स्वता हे जर प्रिंसिपल धरले FIR आनी बाकीच्यो गोश्टी जाल्यार म्हाका दिसता पक्ष संघटीत आसपाक जाय FIR जेन्ना, आनी पक्षान एक लिडर बरो चूज करपाक जाय. तशें लिडर खंय आसा हें तुमी सोदपाक जाय. आमच्या पेक्षा मिडिया आनी पत्रकारांनी सोदपाक जाय की सर्व जे गोष्टी खबर आशिल्लो लिडर खंय आसा हेही पळोवपाची आवश्यकता आसा आनी त्यो गोष्टी जावपाक जाय. एक मुद्दो आसा की आनी मुद्दम विचारता कारण एक सदांच तुमी लक्ष्मीकांत पार्सेकराचेर उघडपणान सांगिल्लें की व्हाय दीस चीफ मिनिस्टर इज नॉट सुटेबल फॉर द पोस्ट. दुसरो प्रश्न येता की जर मनोहर पर्रीकार परत आयले जाल्यार आनी भाजपान जर सांगलें मनोहर पर्रीकार हे आमचे लिडर आनी तुमी फाटले पळय युती केल्ली तेन्ना ते लिडर आशिल्ले, परत तुमी तांकां पळयात जाल्यार तुमची भुमिका कितें आसतली? न्हय, हांवें सांगलें आमची भुमिका फाल्यां ठरतली. त्यानंतरूच ह्या हेचेर हांव सुतोवाच करतलो. तोपर्यंत ह्या हेचेर सुतोवाच करचो न्हय. आतां एज फार एज मनोहर पर्रीकर इज कन्सर्न हें डिसिजन हांवें घेवप न्हय. हें डिसिजन तांच्या प्रायम मिनिस्टर आनी तांचो जो अध्यक्ष आसा ताणें घेवप आसा. आनी ताणें चिंतपाक जाय ह्या इतले मोठे पोस्टार थंय आसून हांगा येवन परत ह्या घाणीत पडचें काय कितें हें ताणें चिंतपाक जाय. कारण आतांचें जें सरकार मुखार येतलें हें कशें येतलें हें कोणाक सांगपाक येना. म्हाका दिसता म्हाका 21 मेळटले म्हणून, तो म्हणटा आपल्या 26 मेळटले म्हणून, काँग्रेस म्हणटा आपल्या 23 मेळटले म्हणून. सो 23 पळयले नंतर अशें दिसता. आनी त्या खातीर हेचेर हांव सुतोवाच्योच करना. हांव इतलेंच म्हणटा की जो कोण थंय मनीस चीफ मिनिस्टर जातलो ताणें योग्य
लोकांक न्याय दिवपाक जाय, ताका सगळे खाच खळगे खबर आसपाक जाय. लास्ट आनी स्पेशली फायनान्शियल जो प्रॉब्लेम आसा गोंयचो, कायदे कळपाक जाय न्ही, कायदे करपाकूच जाय. आनी फायनान्स अत्यंत घातक स्थितीन आसा फायनान्स डिपार्टमेंट सध्या. आमकां डे टू डे खर्चाचे पयशे जाय सर आमकां मारामार जाता. ताणें कितें सांगू, आज आमी 1600 ते 1800 कोटी रुपया देणे आसा कॉन्ट्रॅक्टरांक, त्या शिवाय बाकीच्यांक देणे आसा, त्या शिवाय जी बिलां आमची येता इलेक्ट्रिसिटी बिल्स आसूं किंवा वखदांची बिलां आसता, गोवा मेडिकल कॉलेजची हेल्थाची वखदांची बिलां आसता, ही बिलां टायम टू टायम पे जायना. आनी त्या खातीर खुबश्यो गोश्टी म्हणजे मुखार वचचे पेक्षा त्यो फाटीं वता म्हणपाक. म्हाका लास्ट एकच सांगात, माध्यमाच्या प्रश्नाचेर तुमी एकठांय आयिल्ले, पण माध्यमाचो प्रश्न तुमी स्पश्टपणान आपल्या जाहीरनाम्या भितर घालना. तसोच कसिनोचो प्रश्न. फाल्यां जर तुमी मुख्यमंत्री जाले, ह्या दोन्ही विशयांचेर तुमची भूमिका कितें आसतली? पयलो म्हणजे एक कॅसिनो. कॅसिनोक आमी स्टॉप करूं शकना ह्या डिस्ट्रिक्ट, कारण तांकां आमी लायसन दिलां. गव्हर्नमेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. कोणी करूं ते, काँग्रेसीन करूं, भारतीय जनता पक्ष करूं किंवा आमी मुखार करूं, आमी इतलेंच पळयतले की आनी कॅसिनो वाडचे ना. ओके. तातूंत भुरगे आमचे कशे वचचे ना हे एक पळयतले. आनी तांकां योग्य न्याय जर दिलो आसत, ते खंय वचून बसतले. हे आसा तेच 6 कॅसिनो. म्हाका दिसता 5 आसा आनी 6वें लायसन आसा. आनी त्यो बरे कडेन खंय वचूंक मेळटा की ना हेचेर विचार करतले. आमी जर कितें केलें आसत फाल्यां सकाळीं अशें धरा की आमी बंद करपाक गेले जाल्यार दे मे गो इन द कोर्ट, आनी ते पयशे आमचे जे लॉस जाता ते डेफिनेटली दे विल लॉस. पयलीं ते डिमॉनिटायझेशना लागून त्रासांत पडिल्ले आसा. म्हाज्या म्हायती प्रमाणे तांचे 2 कॅसिनो अजून बंद आशिल्ले, आतां चालू जाले की ना ह्या म्हयन्याक म्हाका खबर ना. आनी त्या नंतर आनी जर सरकारान त्रास केलो, सरकाराचो रेव्हेन्यू बुडटलोच, पूण त्याच बरोबर सरकाराचेर ते केस घालूंक शकता. आनी त्या खातीरूच अशा गोश्टी पासून हांव कित्याय डिसिजन नक्कीच घेवचो ना जे स्टेटीक बाधक आसा, फायनान्शियली बाधक आसा. दुसरी गोष्ट आसा माध्यमाचेर. माध्यम प्रश्न सॉर्ट आउट कसो करपाचो, कारण माध्यम प्रश्न 2-3 तरेन आसा. एक म्हणजे आमी इंग्लीश शाळेक ग्रँट दिता, पूण सगळे इंग्लीश शाळांक दिना, हो एक प्रश्न आसा. कितल्योश्योच इतर ज्यो 136 आनी तितल्योच शाळा आसा की तांकां ग्रँट मेळना. म्हजो प्रश्न, ह्यांका ग्रँट दिता तांकां ग्रँट दिना. तांच्या आवय बापायन ज्या त्या स्कुलांनी वता तांच्या आवय बापायन कितें कमी आसा तांच्यात की तांकां ग्रँट मेळना, होय प्रश्न आसा. आतां आमी जर म्हटलें की कोंकणी आनी मराठी ही आमची भाशा आनी ही भाशा वयर काडपाक जाय, थंय आमकां योग्य रितीन न्याय दिवपाचो कोंकणी मराठीत आमी प्रयत्न करपाक जाय. आनी तो प्रयत्न म्हणजे हाजो अर्थ इतलो जाला. हे खंयचे काल हांव एक एज्युकेशनांतलो मोठ्या मनशा कडेन आशिल्लो आनी तुमकां अजाप जातलें. सिम्बायसिसचे चेअरमॅन डॉक्टर मुजुमदार, तांणी म्हाका प्रश्न केलो की तुमी इंग्लीश कंप्लीट बंद करता. म्हणजे हो प्रश्न कोणी केला हांव नकळो. एक तर सुभाष वेलिंगराचें नांव पिड्ड्यार करपा खातीर केला आसत. मी म्हटलं नाही, कोणी सांगितलं तुम्हाला? नाही, तुमचा प्रश्न आहे की तुम्ही मराठीमधून शिक्षण आणि कोकणीमधून शिक्षण गोव्यात घ्या म्हणून सांगता. तुमचं म्हटलं चुकतंय. हांवें सांगता का तसं नाही आहे ते. आम्ही जी ग्रँट देतो इंग्लिश प्रायमरी स्कूलला ते बंद करायला त्यांनी प्रयत्न केलाय म्हटलं. ते पण आम्ही नाही, त्यांनी प्रयत्न केलाय म्हटलं. दुसरी गोष्ट म्हटलं, आमची सगळी जी स्कूलं आहेत इंग्लिश मिडियम त्याला गव्हर्नमेंट ग्रँट देते. एवढंच नाही, हायर सेकंडरीला ग्रँट देते म्हटलं. आणि त्यानंतर ताका सुद्धा म्हणजे संबंध गोयच्या लोकांकडे पळयता असताना दुसऱ्या स्टेटीतलो लोक जो आसा तो वेगळ्या रितीन आज पळयपा लागला. ग्रांट्स ज्यो मेळटात आज इंग्लिश प्रायमरी स्कुलांत तो चालू उरतल्यो तुम्ही मुख्यमंत्री जातकीर काय तुम्ही बंद करपाचे विचार? ग्रांट सुद्धा आम्ही इमिजिएट बंद करू शकचे ना. आम्ही सुद्धा ते केले जाल्यार सुद्धा टप्प्याटप्प्यान तांकां विश्वासाक घेऊन फुडलो विषय सॉर्ट आउट करचो पडटलो. असो आम्ही काढली जीब लायली ताळ्या हे खंयच कोणूच करू शकना. आणि ताका ऍडमिनिस्ट्रेशन म्हणना काढली जीब लायली ताळ्या, ह्याका ऍडमिनिस्ट्रेशन म्हणना. बरोबर. कोणाचेर रिवेंज घेवपाक जाय आणि तो रिवेंज अशे तरेन घेवपाचो खंयच्या कम्युनिटीचेर आसूं किंवा स्कुलांचेर आसूं किंवा तो रिवेंज पार्सेकारान ताज्या कॉन्स्टिट्युएंसीतल्या खलापाच्या स्कुलाचेर घेतलो तसो हांव घेवचो ना. हांव तसलें कित्याक कितें करचो ना. हांव जर मुख्यमंत्री जायत जाल्यार योग्य न्याय सगळ्या स्कुलाच्या बॉडीक ज्यो प्रायव्हेट बॉडीज आसा
कारण ह्या प्रायव्हेट बॉडीज ज्यो आसा तांणी शिक्षण क्षेत्रांत भरपूर प्रगती केल्ली आसा. गोंयचें जें नांव आयलें आज शिक्षण क्षेत्रांत पयले नंबरार आयलां ते ह्या सगळ्या स्कुलां लागून आयले. डायसिसन सोसायटीची स्कुलां आसूं, आमची गोंयची स्कुलां आसूं, तांणी नांव वयर काडलां. आनी त्या खातीरूच अशा स्कुलांक हातभार लावप हें गव्हर्मेंटाचें प्राधान्य आसतालें. आतां ह्या प्रश्नार जो प्रश्न ग्रांटाचो आसा तो बरे तरेन आमी सुटावो करतले. ह्या बद्दल तडकाफडकी कांयच जावचें ना आनी ते करूय शकचे ना, कोणूच करूं शकचे ना. खंयचोय निर्णय घेता आसतना लोकांक विश्वासांत घेतले, संस्थेक विश्वासांत घेतले आनी तो मेरेन कांयच जावचें ना. सुदीन बाब, प्लेजर टॉकिंग टू यू.